सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयच्या मिसाची भेटेची मांडावळ करता मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी. करीत भाशेन ह्या सगळ्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. जॉस्नी आनी मंजुला रॉड्रिगीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर तांच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज एल्टन डिकॉस्टा आनी आंजेला रोजिना सोजा लग्नाचो साक्रामेंत आमचे फिरगोजेन जोडटात. तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. भाव भयणीनो, करीत भाशेन आयच्या दिसाक आमच्या मागण्यान दवरुया. मणिपूर हांगासर जें कितें जालां तें आमी न्यूजान घोडे वाचून जाणा. इगोर्जांचेर जो हल्लो जाल्लो आसा, क्रिस्तांवांचेर जो हल्लो जाल्लो आसा ताचे विशीं आमकां खबर आसा. मागुया मणिपूरच्या लोकां पासत, बो करून क्रिस्ती परजे पासत, तशेंच जे कोण हो धुमाळो दितात तांचे मनां बदल आनी सगळी शांती मणिपुराचे स्टेटीक मेळय म्हूण आमी करीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयण्यांनो, आयज पास्कांचो पासवो आयतार. देवाच्या उतराचेर आदारून ह्या सेवे धर्माक हो विशय आमी घेतला. जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. पास्कांचो काळ म्हणल्यार पुनर्जीवन जेजूचेर आमचे दोळे दवरून जेजून आपल्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत जोडून घेतलां, ताची आमी भागीदार जावंक. आनी हेच आयच्या विशयान मेळटा जेन्ना जेजू आपल्या शिश्यां जंय आपूण आसा थंय तेय आसतले म्हूण भासयता. आनी जंय जेजू वेतात ती वाट आपुणूच म्हूण जेजू सांगता. तर जेजूंत आमी सदांच रिगूंक आनी तो दाखयता ती वाट चलूंक हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं जेजून आमकां करीत भाशेन सांगून दवरलेलें आसा. आनीक ही वाट चलता आसतना ह्या संवसारान जायते पावटी आमी देवाच्यो वाटो सोडून वायटाची वाट धरल्या. असल्या सगळ्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. सुमया जेजू, तूंच आमची वाट. आमी तुजेच फाटल्यान चलून जंय तूं आसाय थंय आमी आसूंक जाय आसलीं. पूण आमकां जाय ते वाटेन आमी गेल्यांत आनी वाट सांडल्यान. सुमया काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, तूं सोत. तुज्याच उतराच्या उजवाडान चलून हांवें स्वतान चलूंक जाय आसलें, पूण हांवें फटिंगपणाच्या संवसाराक वेंग मारल्या. क्रिस्ता काकुतकोर. सुमया जेजू, तूं जिवीत. तुज्या जिवितान वाडोवन वेचे सुवातेर म्हजे भितर संवसारी वंडावण्यो वाडत गेल्यात. सुमया काकुतकोर. सुर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी देवा सुगीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा, देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन बासता. तुझ्या तोर वैभव बापासलो आमी तुका
बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवा देवाची शेळये शेळये तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे ऐकून घे या पवित्र आत्म्या संगाती बापाचे मोहिमे Jesus Christa eklos tu povim eklos tu Ishvor eklos tu por Ishvor Amen 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 प्रार्थुया सर्वेस्परा तूं आमकां दिसोनाय आनी तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां फावना तरी तुज्या पुताचे तुज्या जिवितान आनी सगळ्या ताच्या उतरां आनी कोरण्यांनी तुकाच आमी पळयता आनी आयकता कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या दिवपणाचो खरो प्रकाश तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपान तुजी खुशी प्रमाणे जिवंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना दमदूताच्या इतिहासा वयलें वाचप शिसांची संख्या वाडत वयतना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणोवंक लागले कित्याक दिसपट्टे सेवेन तांच्या विद्वानाचेर विसर पडटलो ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमत आपयली आनी तांकां म्हळें देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना त्या पासत तुमी भावा भयणीनो तुमचे मदले बरो मान आसलेल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेल्या 7 जाणांक वेंचून काडात हें काम आमी तांच्या हातान सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्याक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लायतल्या ही येवजण सगळ्या सभेन मानून घेतली आनी बावर्तान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या इस्तेवाक विंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक प्रोकोराक निकोनोराक तिमोथाक पार्मेनासाक आनी अंत्योकाच्या 9 शिसा निकलावाक हांकां तांणी दमदूता मुखार व्हेले आनी हांणी मागणी करून तांचेर हात दवरले सर्वेस्पराचे उतर शिंपडत वेताले आनी जेरुजाल्यान शिसांची संख्या वाडत वेतली आनी पुस्कोळ याज्ञिकांनी पर्यान बावर्ताक बेंग मारली देवाचे उतर हें जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवों तुजी प्रिती आनी एकदा म्हणया जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवों तुजी प्रिती बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकणणी सोंपता सितार वाजोवन तांकां दिन वसात 10 तारांच्या किन्नोरी दवरून ताका सोदगीतां गायात जबाब
जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवोन तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वासीपणाचीं, नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपत भरला. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवोन तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायमोगाचेर कोण विश्वास ठेवतात, तसल्याच मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब, जसो तुजेर आमचेर विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवोन तुजी प्रिती. भाग्यवान पेद्रूच्या पयले चिटे वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, सोमी जेजू जिवा फातोर, मनशांनी पोरो घाल्लो, पूण देवान वेंचून काडलेलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर. तर ताचे सोरी येयात. अशें तुमी जिवे फातोर कशी एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात. आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक योद भेटोवंक एक पवित्र याज्ञिकी कूळ घडयतल्यात. कारण पवित्र पुस्तकार अशें म्हणलेलें आसा, पळयात, सियोनांत हांव एक कोणशा सोंदीचो फातोर घालतां. हांवें विंचून काडलेलो आनी मोलादीक फातोर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास ठेवतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास ठेविनात तांकां तो बांदप्यांनी पोरो घाल्लो कोणशा सोंदीचो फातोर जालो. आनी मनीस आदलून पडटा तसलो फातोर मनशांक सोकला उडयता तसलें खडप. शब्दाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हणून ते तुका आदलून पडटा. हेंच तांकां देवाचें निर्मण. पूण तुमकां देवान कालोखांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडान पावयल्यात. आपली कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां वेंचून काडलेलो कूल, रायल याज्ञिकी कूळ, संस्कारलोलें राष्ट्र आपल्या खाशा पोरजा देवान केल्यात. देवाचें उतर हें. सगळीं उबी रावात. सुमी म्हणटा, बात, सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचोना बोगोर म्हजे वरवीं. Hallelujah, 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 hallelujah. Survespor तुमचे सोवे आसूं. जुवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचें काळीज उचांबोड जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण हांव तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत
हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों, अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातली हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका ओळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सवें आसां आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय? जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां तीं हांव म्हजेच वस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सवें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सवें आसां आनी बाप म्हजे सवें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मणिपूर, भावा भयणीनो, हें नॉर्थ इस्टर्न स्टेट, हांगासर काय बरें राज्य मणिपूर. आनी मणिपुरा विशीं आमी आतां ह्या थोड्या दिसांनी पेपरांचेर वाचून न्यूजान आयकून जाणा कशे भाशेन थंयसरल्यो इगोर्जो वो मागण्याचीं घरां मोडून उडोवपाक लागलेले आसा. आनी मोडून उडयता आसतना खूद सरकार मोडटा, कारण हीं मंदिरां, ह्यो इगोर्जो आनी हीं मागण्याचीं घरां गव्हर्मेंट लँडाचेर आसात, सरकारी जमनीचेर आसात. इतलीं वर्सां ह्यो इगोर्जो थंयसर आसात, लोक थंयसर बाराबर येवन मागणें करता. आनी आमी जाणा ते भाशेन नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स हांगा सुमार 40% क्रिस्तांव आसात, वा ताच्याहून सुबेज जायते क्रिस्तांव आसात. वेगवेगळे डिनोमिनेशन्स, कॅथलीक आसात, प्रोटेस्टंट्स आसात, इव्हेंजलिस्ट आसात, वेगवेगळे डिनोमिनेशनाचे आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी आसात. जाल्यार अकस्मात हो धुमाळो सुरू जाल्लो आसा. पेपरांचेर न्यूजान आमी आयकून जाणा जे भाशेन चर्चा चलता तातूंत हेंय म्हणलेलें आसा. ह्या 1 वर्सा भितर जेन्ना नवो सरकार येयलो, नवो BJPचो सरकार आयलो, तेन्ना तावन हें सुरू जाल्लें आसा आनी आतां चडूच जाता. भाव भयणीनो, फाटीं आमची कॅथलीक सभा हाचे वांगडी खेरीत भाशेन आमचे देशाचे राष्ट्रपती मॅडम मुर्मू हिका मेळून तिका कळयलें आमच्या भारतान आयज आमचेर क्रिस्तांवांचेर कसलो हल्लो चल्लेलो आसा. आनी तिणें पासून तांचे लागीं उलयता आसतना मानून घेतलें, वय क्रिस्तांवांचेर जायते अत्याचार व जायतो असलो धुमाळो चालू जाल्लो आसा. कालच्या दिसाक आनीक एक चीट बिशप ऑफ बेंगलोर, बिशप पीटर माशादो हाणें चीट बरयली सरकाराक, हेंच सांगून बो करून आतां मणिपूर जें चालू जाल्लें आसा, क्रिस्तांवांचेर आड जो हल्लो चालू जाल्लो आसा तें बंद करात म्हूण. हातूंत आमच्या क्रिस्तांवांक फावो ती राखण दी म्हूण आनी सुरक्षा दी म्हूण ह्या बिस्पान चीट बरयली. भाव भयणीनो, आयज आमी खंय आसा? आयज हो 5वो आयतार पास्कांचो
आनी ह्या पास्कांच्या आयताराक आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची कुशालकाय मनयत आसा जाल्यार हे कुशालकायेन आयज आमची क्रिस्तांवांची परिस्थिती खंय आसा, कितें आसा, आमी कितें करता. भाव भयणीनो, घडये आमकां आमचे विचून काडलेले आसात आनी भोव करून आमचो सरकार, गोंयचो सरकार घडये आमकां म्हणटा आनी आमचे MLAs आसात तेय आमकां म्हणटात गोंयांत तसलें जावचें ना. ह्या पासत गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना. ही घडये उतरां आमकां सांगलेलीं आसात. पूण गोंयांत कितें घडटा आनी कशे भाशेन घडटा, खंयच्यो खंयच्यो वाटो आपणायल्ल्यो आसात, आयज जे आपणाच्या हातांत पदवी दवरपाक सोदतात तांणी ते आमच्या सगल्यांच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी हे आमच्या दोळ्या मुखार आसा तेन्ना आमचो भावार्थ जिवंक आमी क्रिस्तांव मनशां जीं आसात, आयज जीं आमी हे मिसाचे भेटेन बसलेलीं आसा आनी आमचीं घरचीं जीं आसात, आमच्यो फामिली आसात, आमचें क्रिस्ती जिवीत कसलें. आयच्या पयल्या वाचपान आमी धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें वाचलां आनी धर्मदुतांच्या इतिहासान खरीत भाशेन ही शिकवण आमकां मेळ्ळ्या की ती पवित्र सभा तेन्ना वाडटाली, तांचो आंकडो वाडटालो, नंबर वॉज इनक्रिजींग. आनी हो आंकडो वाडटा आसतना जो खेरीत वावर आसा देवाच्या उतराचे परगटणेचो आनी मागण्यांचो, ताका इल्लोसो उणो वेळ मेळपाक लागलो आनी जे आपोस्ल आसात ते बिजी जावपाक लागले. आनी असले वेळार हे 12 आपोस्ल तेन्ना म्हणल्यार जुदासाचे सुवातेर दुसऱ्याक मातयासाक वेचून काडलेलो. तर हे 12 आपोस्ल मानून घेतात की हो वावर आमकां आतां चड जाता, लोक वाडत आसा, लोकांचो आंकडो चडत आसा, देखून आमकां आनीक हातांची गरज. तर तुमचे मदले 7 जाणांक वेचून काडात, जे जाणवायेन बोल्लोले, जे बरे जिविताचे, जांकां खुशी आसा पवित्र सभेची सेवा करूंक, जांकां खुशी आसा ह्या जेवणाचे वांटणेन आपलो आदार दिवंक. आनी तेन्ना भाव भयणीनो, पवित्र सभेन हे प्रधान सेवक घडून हाडले. प्रधान सेवकांचें म्हणयारपण डायकनेट. आमी जाणा, आमी जेन्ना पाद्री जावपाचे आसात, पाद्री जावचे पयलीं एक वर्स आमकां डायकनेट म्हण आसता. आमी पळयलां जे आडवे स्टॉल घालून आमचे ब्रादर येतात आनी मागीर एक वर्सान हो अणभव घेतल्या उपरांत, ही सेवा केल्या उपरांत तांकां याज्ञिकी संस्कारणी फावो जातली. तर पवित्र सभेन ही प्रधान सेवकाचें म्हणयारपण आसा. देवाचें उतर परगटूंक तांच्यान भाग घेवंक जाता, देवाचें जेवण वांटूंक तांच्यान भाग घेवंक जाता, तांच्यान आशिर्वाद दिवंक जाता. तर भाव भयणीनो, हो वावर करूंक जांकां वेचून काडले तांणी आपलो वावर केलो, मुखार सरले आनी पवित्र सभा, ती पयली पवित्र सभा चडत वाडत रावली. आयज आमची परिस्थिती कितें आसा? आयज आमचो आंकडो खंय आसा? आयज जायते फावटी आमचो आंकडो चडटा तो दिश्टी पडटा. आमची फिरगोज चिखलेची, आमच्यो फॅमिलीज आतां वाडल्यात कश्यो? जे दुसरे गांवचे आमची भाव भयणां आसात, क्रिस्तांव भाव भयणां आसात, ती आमच्या गांवांत येवन रावपाक लागलेलीं आसात वेगवेगळ्या कारणाक लागून. कोण कामाक लागून, जाल्यार कोण आतां डिवेलपमेंट जो चालू आसा, आनीक दुसऱ्या गांवांनी जी लूट चल्लेली आसा, आमच्या गांवांत येवन रावपाक लागलेलीं आसात. नंबर वाडटा. सेवा करपाक आनीक हात जाय. दुसरे वाटेन सेवा करपी जे हात आसात तातूंत जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार ते हात देंवलेले आमकां दिश्टी पडटा. कशे भाशेन देंवल्यात? थोडे जाणांक घडये पादविगाराचेर प्रॉब्लम आसा, थोडे जाणांक घडये पादकुराचेर प्रॉब्लम आसा, थोडे जाणांक घडये आमची फिरगोज गवडीक सभेची वांगडी आसात, तांचो वावर बरो लागना, वा तांचो एटिट्यूड बरो लागना. व थोडे जाणांक घडये वाड्यांत बरे भाशेन लेखिनात, देखून ती तातूंतलीं भायर सरपाक सोदतात. दुसऱ्यांचो सांगात मेळना, देखून तो वावर कोण करपाक सोदना. आनी थोडे कडेन आमचो पॉलिटिकल प्रेशरूय भितर सरलेलो आसा. इगोर्जांतलीं आमची थोडीं जाणां जीं कांय बरो वावर करतालीं, ती आयज वावर करिनासतना फाटीं सरपाक लागलेलीं आसा. हें दिश्टी पडटा आमकां. भाव भयणीनो, जरी तर आमचेर असली परिस्थिती आयिल्ली आसा, जाल्यार खंय तरी आमच्या भावार्थाची परगटणी आनी आमचे भावार्थाचें जिवप चुकलेलें आसा. याज्ञीक कसो? घडये म्हजे वाटेन आमी याज्ञीक कशे आमच्यो थोड्योश्यो वस्तू घडये सारक्यो जाग्यार घालपाक जाय. परजेन आयज आपलो भावार्थ जियोवपाक ज्यो वस्तू करूंक जाय आसल्यो आनी फाटीं सरून घडये आयज संवसारी मनाचेर आयज इतलो भार घातलेलो आसा,
ताचेर घडयेक नदर मारपाक जाय. जे आमच्यो इगोर्जो मोडटले, कोण कोपेलां मोडटले, कोण आमकां दुमाळो दितले, ते कांयच न्हय. तांची पर्वा ना आनी खरेपणी तांकां भिवपाची आमी गरज ना. पूण भिरांत कसली आमचे भितर आमी आमचो भावार जियेता की ना, ही भिरांत आयज आमकां आसा. आनी हाचे दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पेद्रू आपली चीट बरोवन उगडास करता. कोण तुमी? तुमी जीं हांगासर बसल्यांत तीं कोण? नांवांची क्रिस्तांवां ना, तुमी जिवे फातर. भाव भयणीनो, आमच्यो इगोर्जो ज्यो बांदलेल्यो आसा त्यो काय बऱ्यो मोठ्यो वण्टी आमच्यो फातरांच्यो बांदलेल्यो आसा. तांकां चुनो घातला, माती घातल्या, शिमीट घातलां आनी ह्यो आमच्यो व्हडल्यो वण्टी बांदलेल्यो आसात. आनी तातूंत भितर आमी मेळून आमची भावार्थाचें जें चलप आसा तें फुडें वेता. पूण भाग्योन पेद्रू आपले चिटीन किरीत भाशेन आमकां उगडास करता, ह्या फातरांची पवित्र सभा घडना. ही मंदिरां जीं मोडटात, वो इगोर्जो मोडटात, गव्हर्मेंट लँड आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू कारणां दिवन, ती आमची पवित्र सभा न्हू. पूण पवित्र सभेन जे जिवे फातर आसात ते ही सभा घडटात. म्हणटच आमी जिवे फातर जाल्या की ना, हो व्हडलो मुद्दो. आनी जिवे फातर जावप म्हणल्यार कितें? आमचो भावार्थ जिवप. क्रिस्ती भावार्थान आमकां जायती शिकोवण आसा. जेजून आमकां जायती शिकोवण दिल्ली आसा. ही जेजूची शिकोवण आमी आमच्या जिवितांत पाळटा की ना? आमी क्रिस्ती भावार्थी आनी क्रिस्तांव अशें आमी म्हणटा. आयज तुजो भावार्थ तूं जियेता, आयज तुजो घोराबो हो क्रिस्ती भावार्थ जियेता, आयज तुज्या वावराचे सुवातेर तूं क्रिस्तांव म्हूण सांगपाक तूं तयार आसा काय भियेता? आयज हे मुद्दे भाव भयणीनो आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडपाक जाय. आनी जरी तर आमी आमचो भावार्थ जियेना जाल्यार भावार्थ राखपाचें तें मागीर सेकंडरी जालें. पूण जरी तर आमी हे जिवे सांदे, आमी हे जिवे फातर, जाल्यार आमकांय हो उलो मारलेलो आसा की जण एकल्यान आमी आमची जबाबदारी घेवची. जण एकल्यान आमचो हात मुखार काडून पवित्र सभेचे सेवेक लावचो. आनी अशें आमी करता तेन्ना भाव भयणीनो आमची पवित्र सभा वाडटली. तातूंत घडये दुमाळो आसा तो आसतलोच, कित्याक खूद जेजून आमकां हें सांगलेलें आसा. पूण दुमाळ्या बरोबर हेर सगळीं देणी तुमकां मेळटली हेंय जेजून आश्वासन दिल्लें आसा. आनी जेजूचें आश्वासन जें आसा तें आमच्या पॉलिटिशनाचे भाशेचें आश्वासन न्हू. बेश्टें इलेक्शनाच्या पयलीं आश्वासन दिलें आनी मागीर तें मोडलें आनी फटयलीं तें न्हू. पूण जेजूचें आश्वासन आसा तें खूद सारकें देवा कडलें आयिल्लें. आनी आमी आयच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो आयकता, हांव आनी बाप एकूच. जें कितें हांव करतां तें बापाक कळ्ळें. आनी ही शिकोवण आपल्या शिसांक जेन्ना तो दितालो तेन्ना जेजून ह्या आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव वेतां थंय तुमीय आसचीं, जूंय हांव आसां थंय तुमीय आसचीं. आनी जेजू स्वर्गार चडून वेता, आपल्या बापाच्या उजव्याक बसला, हें आमी म्हणटा सत मानता तेन्ना. जाल्यार जेजू बरोबर आसप म्हणल्यार ह्या सासणाच्या सुखांत आसप. आमच्या ह्या संवसाराचें पयण जेन्ना आमी सोंपयतले तेन्ना जेजू बरोबर आसप म्हणल्यार हें सासणाचें सूख आमकां फावो जावप, खुशाल जावप. जाल्यार हें जातलें जाल्यार आमकां ती वाट चलूंक तयार. ह्या पासत ताच्या शिसांनी आपोस्लांनी प्रश्न केले. तांतल्या तोमासान म्हणलें, सायबा तूं खंय वेता तें आमी नकळो, वाट कशी जाणा जातलें हांव. ताका जाबाबूय जेजून दिला, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. म्हजे वरवीं तुमच्यान बापा सोबे भितर सरूंक जाता. हांवूच ती वाट, हांवूच तें सत, हांवूच तें जिवीत. जाल्यार भाव भयणीनो हें घेवपाक आमकां आडकोड आसा. कित्याक जायते फावटी आमकां सांगूनय समजना. आमी आयकलां जायतें, आमी शिकल्या जायतें, पूण तें आमच्या मनान उरना. आनी मनान उरलें जाल्यार पासून तें फाडपाक कितलें अवघड. ह्या पासून जायते फावटी आमी फाटल्यान आमची पावलां मारता. आनी असल्याच कारणान फिलिपानूय जेजूक प्रश्न केलो, सायबा आमकां बाप दाखय. ही विनंती. तूं बापा विशीं इतलें उलयता, बापाची शिकोवण आमकां दिता, आमकां बापाशी व्हरतलो म्हूण सांगता, जाल्यार आमकां बाप दाखय. कित्याक तो तुजो बाप आनी तूं ताचो पूत मानून घेतला तांणी. तरी आसतना जायत्यो वस्तू समजनात तांकां, देखून म्हणलें आमकां बाप दाखय.
आनी ह्या उतराक जेजूचोय जबाब आमी आयकला, इतलेंय तुमचे बराबर हांव आसून, इतलो वेळ तुमचे बराबर वावर करून, इतलो वेळ तुमकां म्हज्या वावरान मिसळ करून, इतलो वेळ तुमकां ओचोरयां करून दाखोवन तरी तुमी स्वत मानिनात. भाव भयणीनो, आयज हो प्रश्न आमकांय बीन आसा काय जेजूचो? इतलें तुमचे पासत केलां आसतना, इतलेंय तुमकां दाखयलां आसतना तुमी आजून स्वत मानिनात? आजुनूय तुमकां समजना? ज्या दुमाळ्या विशीं आनी हेर वस्तू ज्यो घडटल्यो संवसारान ताचेय विशीं आमकां ह्या दुमाळ्या विशीं आनी ज्यो वस्तू आतां घडटात ताचे विशीं आमकां जेजून सांगलेलें आसा पयलींच. जाल्यार हें सगळें समजून घेवंक आमी निबर मनाची काय? आनी जरी तर आमी समजता जाल्यार ताचें सोल्युशनूय आमकां दिल्लें आसा. कितें करपाक जाय? म्हज्या मोगान रावात, एकामेकाचो मोग करात, एकठांय रावात, हें आमकां सांगलेलें आसा. आनी आमकां जरी तर आमचें जिवीत सांबाळूंक जाय, हें जेजून सांगलां तें करूंक आमकां कित्याक अवघड? कित्याक आमी फाटीं सरता? कित्याक आमी एकामेकाच्या हाताक धरून चलना? कित्याक आमी एकामेकाची वाट लावपाक भोंवता? कित्याक ह्या संवसाराची आशा आसा ताणी आमकां घडयेक एके भाशेन ओडून दवरलेलीं आसा. ह्या संवसाराची पदवी आसा, ते पदवेन घडये आमकां चिड्डावन दवरलेलीं आसा. आनी तातूंतलीं जरी तर आमी भायर सरना, म्हणजे हे आशेंतलीं आनी हे पदवेंतलीं जरी तर आमी भायर सरना जाल्यार आमकां सुटका ना. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. आमी हें सगळें समजून घेवंक, आमी जण एकल्यान आमची क्रिस्ती जबाबदारी पाळूंक आनी आमचे मदल्या कोणाकूय कितें वायट घडटा. आतां मणिपूर हांगासर इगर्जो मोडपाक लागलेले आसात, थंयसर आतां लोकांक त्रास जावपाक लागलेले आसात, थोडे जाण गांव सोडून गेले. असल्या वेळार आमी जीं गोंयांत आसात आमकांय दूख जावपाक जाय. आमचे कुडीच्या खंयच्याय सांद्याक जरी तर दूख जाली जाल्यार आख्खे कुडीक दूख जाता. ते भाशेन आमच्या भावार्थान जीं कोण एक आसात तांकां वायट घडटा तेन्ना तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो पयले सुवातेर. दुसरे सुवातेर हो वावर फुडें व्हरूंक, जेजू परगटूंक, दुसऱ्यांक दाखोवंक, आमचेर दुमाळो येता तोय परगटूंक आनी ताचे पासत दुसऱ्यांचें बरेंपण जोडूंक आमकांय जण एकल्याक कायदो आसा. तर हे भेटेन आमचें अर्पण करुया. होच जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर येता. उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. तर तो आमी घेवन जेन्ना ह्या इगर्जेंतले भायर सरतले, आमच्या घरान वेतले, आमच्या वावराचे सुवातेर वेतले, ह्या संवसारान आमी वेतले, तेन्ना जेजू आमी आमच्या उतरांनी करण्यांनी दुसऱ्यांक दिवंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. स्वतमंत देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, ताका पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचें मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमचे धोर्मीक फुडारांनी केरीत भाशेन आपले शिकवणे बावार्थ्यांक जेजूची वाट दाखयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी सोत उखलून दवरूंक
आनी जेजून हाडलोलें स्वताचें राज आमकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. गोरदार नासलोल्यांक, अनाथ जालोल्यांक, झुजांत लागून बोली पडलोल्यांक, कोश्टावतोल्यांक, जेजून जोडून घेतलोल्या शुभां जिवीत मेळ्ळ्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. हे पास्काच्या काळांत संतोसाच्या उमाळ्यांनी जेजून जोडून घेतलोल्या सर्गींच्या सुखाचेर आनी आमी दोळे दवरूं आमचे कोश्टां दुखांचेर आमी जोयत वेल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. ह्या दिसांनी आमच्या गोंया परतून उजो पेटपाक लागलेलो आसा. खरीत भाशेन मागुया जे फायर सर्विसान काम करतात त्या आमच्या भाव भयणां पासत तांकां सगळ्या वायटांतली निवार. तशेंच जे कोण लोकल्स आसात आनी हो उजो पालोवपाक मुखार सरतात तांकांय सगळ्यांक राख आनी सांबाळ. आनी हे जे कोण मुद्दम करतात तांची सगळ्यांची मनां बदल आनी तांकां सगळ्यांक जाग्यार घाल म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तुजे कुशी प्रमाणे ती आमकां फावो कर. आनी तूं आसाय तुवें आमी आसूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोरिंग गीत घेवया. C15 पेज 34. C15. तुझ्या उदारपणांत लाखांचो सर्व म्हज्या भाव भयणीनय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सासनाच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन तुज्या याज्ञिकपणान तुवें आमकां वांटो दिताय. देखून तुजे विसलोले याज्ञिकी परजेच्या हातांतल्यान हें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचें बलिदान कोनवाळायेन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे ही सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली.
जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोर गुटुया उंडो खाता आनी एकालसी ले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. कोण तुमी? बागयोन पेद्रू चीट बरोवन सांगता तें सोत मानूंक जरी तर आमी तयार आसा जाल्यार तुमी रायाळ यादनिकी कूड, तुमी संस्कारलोलें राष्ट्र, तुमी देवाची खेरीत विचून काडलेली परजा,
हो विस्वास धरून आनी आमची वाट आमी जेजू सवेंत चलूंक आनी बापाशी पावूंक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट खोल. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट खोल. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. पुण्याक गीत घेवया D15. आत्मिक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुजेशी पावूंक जेजू एकलोच आमची वाट. खोटेपणाच्या काळोखान आमी चलो जावं. तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सोत आनी ह्या संवसारांत तावन एकलोच तो आमचें खरें जिवीत. तर खंयच्याच बळाक वो भुलवण्याक लागून ही आमची एकूच वाट आमी सोडूंक कदींच निर्मू नाका. घुसपागुंदोळ मनान वोंकतल्या शिकोवण्या मदें हें आमचें एकूच घडपा सारकें थीर सोत घोट धरूंक आमकां कुरपा दी आनी आमच्या सगल्याहून अमोलीक दिर्वें राखून म्हणजे जिवन जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सासणांक जिवी आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. अशें बसूया. आयची मिसाची मांडावळ केल्या मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडन्सी तांकां आमचे दिनवास आनी शाबासकी कालच्या दिसाक येवन इगोर्जेची सफाई करपाक तांणी भार घेतला. तांचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. फुडल्या आयताराक इगोर्जेन 2 मिसां जातलीं. पयले मीस 6:30 वाजता मांडावळ करूंक सान जुजेची समुदाय डॉमिनोज सायड. दुसरे मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक सेंट पॉल समुदाय वालीस सायड. तशेंच दर बुधवाराक आमी आतां जेजूची भजवण पवित्र संस्कारान करता सांजेर 7 वाजता आनी दर शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता. भाव भयणीनो, जाता ते भाशेन येवन आमी जेजू बराबर पवित्र संस्कारा मुखार हो वेळ सारुया आनी आमचें जिवीत ताच्या हातान घालूंक हो एक आमकां सयेक जावं दी. आनीक एक फावटी तुमकां विनंती, दर बुधवाराक सांजेर 7 वाजता आनी दर शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता पवित्र संस्कारा मुखार येवन तुमचो वेळ सारूंक. आयताराचें ऑब्लिगेशन मास सोनवाराक सांजेर 6 वाजता इगोर्जेन इंग्लीश भाशेन आनी दाबोलीं सांताक्रूज कपेलान सांजेर 6:30 वाजता. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 26,048 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,030 रुपया. सगळे मेळून 27,092 रुपया. 13 तारखेर चिकाली स्पोर्ट्स क्लब रेजिना मुंदी हांगासर वयर 5:30 वाजता ही परब करतात. 5:30 वाजता तेर सांत्या उपरांत मीस. तुमी सगल्यांनी भाग घेवंक तुमकां आमंत्रण आसा. 31 तारखेर तावन सांत आंतोनीची नोवेनां सुरू जातात. आमचे फिरगोजेन 2 जाग्यांचेर नोवेनां जातात सांत आंतोनीची. एक तामसोड्यार कपेलान आनी दुसरें पेंटा कपेलान. तुमकां कोणाकूय जरी तर मिसाची इंतेसांवां दिवंक खुशी आसा जाल्यार इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी ती दिवं येता. ही इंतेसांवां तामसोड्यार जी नोवेनां जातात त्या बाबतींत. खेरीत मिसां ह्या सुमानान 8 तारखेर 7 वाजता सी.के. वर्गीस हाच्या 2ऱ्या वर्साचे मीस. 10 तारखेर 7 वाजता कायतान फेर्नांडीस हाच्या 1ल्या वर्साचे मीस आनी जुझेफीन डिकोस्टा हिच्या 2ऱ्या वर्साचे मीस. 12 7 वाजता जुझे गामा हाच्या 2ऱ्या वर्साचे मीस. समुदायाचे जमाती 9 तारखेर सांत कुरीस आनी मिनीन जेजूस समुदाय पेंटा फोंडवे आवरोला मेनेझीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. तशेंच 9 तारखेर सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेजा मानुएल फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. 14 सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट लुइजिना फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. आनी आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट सांतान लुकस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. कांय कळोवण्यो. कोमदाद ऑफ चिकोलना कळोवंक लायता. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग ऑफ जनरल बॉडी ऑफ चिकोलना कोमदाद जातली आयज 10:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या हॉलान सकयल. मिशनरी फॅमिली ऑफ क्रायस्ट आनी तांकां कपल्स फॉर क्रायस्ट ह्या नांवान वळखताले. ते 3 दिसांचो एक लिव इन कॅम्प तरणाट्यां पासत घडोवन हाडटा.
13 वर्सां ते 21 वर्सां मदें जी तरणाटीं आसात तांचे पासत तो जातलो 12वेर सांजेर 4:30 वाजता सुरू आनी 14वेर सांजेर 5:30 वाजता काबार जातलो. हो लिव इन कॅम्प आमच्या तरणाट्यां पासत पालोटी होम हांगासर जाता. ताची रेजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान आसात, तुमी तेजेर तें रेजिस्ट्रेशन करचें. तशेंच आमचे वेदी सेवक जे आसात ऑल्टर बॉयज एंड ऑल्टर गर्ल्स हांचे पासत 1 दिसाचो कॅम्प सांकवाडे इगोर्जेन जातलो 13वेर. आमची ऑल्टर सर्वस जी आसात जांकां वचपाची खुशी आसा तुमी तुमची नांवां तुमच्या एनिमेटरा लागीं दिवचीं. सेंट एंड्रूज ISC आपल्या इन्स्टिट्यूशनान वेरियस वेकन्सीज आसात म्हूण कळयता. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात, तुमकां लागू जाता त्यो वेकन्सीज तुमी पळोवच्यो. पंचायत नोटीस ऑर्डिनरी ग्राम सभा मिटींग जातली 14वेर सकाळीं 9:15 वाजता. बाबडीनो आनीक एक पावटी उगडास करुया. ग्राम सभा म्हणटा ती आमची सभा, लोकांची सभा, आनी जें कितें आमच्या गांवचे पासत जावपाक जाय तें आनी कितें नाका आमकां तें सांगूंक ताचेर आमी भासाभास करपाक ही ग्राम सभा आडायल्ली आसा. ह्या पासत सगल्यांनी जी कोण ह्या गांवांत रावतात तांणी तातूंत भाग घेवपाक जाय, ह्या डिस्कशनान भाग घेवपाक जाय, डिसिजन मेकिंगाक भाग घेवपाक जाय. हो आमकां मेळ्ळलो सोयेक आमी पिड्ड्यार करचो न्हू म्हूण आमची विनंती. ह्या पासत फुडल्या आयताराक 14वेर सगल्यांनी जाता ते भाशेन हाजीर जावचें. तुमकां कोणाक मुद्दे घालपाक जाय, कसलोय पॉयंट आसा जो डिस्कस करपाक जाय, तांणी 11वेर पासून सांजेर 5 वाजता पंचायत ऑफिसान तुमचे प्रपोजल मांडचें म्हूण मागलेलें आसा. भाव भयणीनो, हातूंत आमी जायते प्रश्न विचारपाक जातात. भोव करून आमकां जे डिवेलपमेंटाक फंड्स येतात ते फंड्स आमची पंचायत कशे भाशेन उजार करता, खंय उजार करता, खंय खंय घातलेले आसात ताचे विशीं आमच्यान प्रश्न करपाक जाता. आमच्या गांवांत आनी कसले डिवेलपमेंटाचे प्रोजेक्ट येवपाचे आसात हाचे विशीं प्रश्न विचारपाक जातात. तर तुमचे प्रश्न जे आसात ते तुमी घालचे आनीक बरे भाशेन एक ग्राम सभेन सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण तुमकां उलो. 12वेचे निकाळ भायर सरलेले आसात आनीक हे पावटीक आमच्या गोंयांत मोर देन 94% पास पर्संटेज येयल्ली आसा. ह्या पासत ह्या सगळ्या 12वेच्या भुरग्यांक आमची शाबासकी, कॉंग्रेच्युलेशन्स. तशेंच जरी तर कोणाचे रिजल्ट बरे येवंक ना म्हणजे 94 जाल्यार आनीक एक सुमार 5% तांचे निकाळ तितले बरे येवंक ना जाल्यार तांकांय फावो तो आदार जावंक आनी तांकां आमी सांगात दिवंक वावुरचें. तशेंच एडमिशन्स ओपन जाल्लीं आसात म्हूण पळयता आमची सेंट जोझफ वाज कॉलेज कोर्तालीं जंय हांव शिकयतां. मायक्रोबायोलॉजी, बॉटनी आनी कॅमिस्ट्री ह्या 3 सब्जेक्टांनी ऑनर्स आमचे कॉलेजीन मेळटात. जाल्यार एडमिशन्स आतां ओपन जाता तेन्ना तुमी तातूंत भरती घेवपाक तुमच्या भुरग्यांक पाठोवची म्हूण आमची तुमकां विनंती. भाव भयणीनो, निमणो आशिर्वाद दिवचे आदीं जें कितें आमच्या भारतांत ह्या दिसांनी घडटा ताचे विशीं आमी इल्लेशें जाणा जाल्यार बरें. मणिपूर हांगासर आतां ज्यो इगोर्जो मोडलेल्यो आसात आनी आनीकूय घडये तांचें असलें येवपाचें आसा, उत्सांबडाय सुरू जाल्ली आसा. जाल्यार ही भिरांत कोणाक? आमकां क्रिस्तांवांक भिरांत ही? जाल्यार ही भिरांत म्हणटा ती आमची क्रिस्तांवांची भिरांत न्हू खरेपणी, पूण ही भिरांत खेरीत भाशेन आमच्या आख्ख्या देशाची. दिस इज नॉट द fear and concern only of the Catholics of the country, but of the entire country. Every citizen should be bothered about this, because we are losing the very secular fabric of our democracy. Democracy is at loss. आमची डेमोक्रेसी आसा ती पिड्ड्यार जायना जावपाक, आनी आमचो भारत, महान भारत देश, हे डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज आसात ते सांबाळपाक आमी सगल्यांनी वावरूंक जाय. लोकांनी वावरूंक जाय, विचून काडलेल्यांनी वावरूंक जाय. तर कितें भाशेन आमी लोकांनी आमच्यान जाता ते भाशेन तातूंत भाग घेवंक, एकामेका सवें बरे संबंद आमी सांबाळूंक आनी ही सेक्युलर फॅब्रीक ऑफ आवर डेमोक्रेसी सांबाळून दवरूंक सगल्यांनी भार घेवचो म्हूण आमचो उलो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F12, page 91, F12. मंदिरांतली आतां कुशाल खळसार, देवा शांतीन भायर सोरून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया.